आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान हे आमी एवरी सॅटर्डे श्रमदान करता. पुलीस स्टेशन आमी सगळें निवळ करतात, सरावंडींग बी निवळ करतात. तशेंच हांवें ठरयलें, म्हाका म्हाजे सुपिरियर इन्स्ट्रक्शन दिलें की 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती स्वच्छता अभियान आसा, त्या लागून ती एक आमी इनिशिएटीव घेया म्हणून आमच्या DSP मॅडम आरशी मॅडमांनी आमकां सांगलें की आयज कितें तरी एक बरें काम करा म्हणून. सो हांवें म्हाज्या स्टाफांक हांवें सगळें एकठांय केलें. सकाळीं आमी 8 पावणे 8 सुमार आयिल्ले, तांकां हाडलें आनी तांकां आमी सांगलें एक टार्गेट दिलो. हो आमचो शिवाजीचो किल्लो म्हणटा तो आमच्या फोंड्या सारको फेमस आसा आनी आदलो सारको. हांव मातसो ह्याच कॉलेजीक शिकतालो, हांव बी केन्ना येतालो हांगा, म्हाका खबर आसा. शिवाजीचो किल्लो हांवें पयलो पळय स्टार्टींग केली तेन्ना सगळीं झाडां वाडलेलीं. तांकां हांवें सांगलें टार्गेट दिलो की आयज आमी शिवाजीचो किल्लो सारको क्लीन करया म्हणून. पुलीस स्टेशनाचें काम जातकीर आमी सोमते हांगा येयले आनी बाकीचें थोडें काम उरलां तें आमी वचून पुलीस स्टेशनाचेर करतले. सो हांवें मॅक्झिमम जितके स्टाफ आसा तितके सगळ्यांकूच हांव घेवन येयलो आनी हें क्लिनलीनेस ड्रायव सुरू केलो. तुमकां खबर आसा आयज काल गार्बेज इश्यू इतको आसा, वयता थंय गार्बेज करता आमची आनी ताका फक्त आमीच रिस्पॉन्सिबल आसता. ताका लोक आसना, हें नेचर न्हू, आमी अगेन्स्ट नेचर आसता. प्लास्टीक बॅग आमी थंय यूज करता, हांगा थंय उडयता. आमी जाता तितके प्रयत्न करपाचो की गार्बेज खंयचे कितें खंय जर कितें गार्बेज हें आसा, डस्टबीन आसा, तितून कचरो उडोवपाचो. तशेंच आमी मेळत थंय उडोवपाचें ना. अशें हे आमी ड्रायव आमचें चालूच उरतले. ही संवय फक्त आमकांच न्हू, जाल्यार सगळ्यांक ती संवय लावंक जाय. क्लिनलीनेस म्हणजे सामकें बरें कार्य तें फक्त घरानूच न्हू, तर आमच्या सरावंडिंगूय क्लीन करूंक जाय. हेज्या फुडें हो ड्रायव आमचो कंटिन्यू उरतलो. आयज हांवें बांदोड्या पंचायतीक काल हांवें फोन केल्लो, तांकांय तें मातशें शक्य जावना, कारण तांकां एक बरी पंचायत म्हणून तांकां एक एवॉर्ड मेळ्ळो आहा, ताका लागून ते दिल्ली गेले. सो तांकां म्हणलें काय न्हू, आमी आसा, आमी फुडाकार घेवन आमी एक बरें काम करया म्हणून. म्हणजे प्रत्येक विकली तुमी हे क्लिनीक ड्रायव? विकली आमचे श्रमदान आमच्या पुलीस स्टेशनार आसतात. आमी कितें करता, आमचे पुलीस स्टेशनार सगळे श्रमदान करतना आमचे ऑफिस, बॅरेक्स, बाकी सरावंडींग आसा ते आमचे चालू आसतात एवरी सॅटर्डे. सो आयज कितें तरी एक्स्ट्रा कितें करया म्हणलें, मातसो सॅटर्डे आसलेल्या कारण मातसो टायम मेळ्ळो, सगळ्या स्टाफांक घेतलो आनी हे ड्रायव आमी सुरू केलो. शिवाजी फुटार स्टार्ट केलो. म्हणजे पंचायतीच्या कोलॅबोरेशनान फुडल्या फावटी परत तुम्ही उरलेलो भाग निवळ करपाचो प्रयत्न करता? हे आमचे ड्रायव चालू आसतले. जेन्ना आमकां टायम मेळटलो तेन्ना आमी ते पंचायतीक एप्रोच जातले आनी तांकां मेळोन आमी कितें तरी बरें काम करपाचें आमी ठरयलां आनी हो आमी चालू आसतलो. गार्बेज इश्यू हो फोंड्याक भरपूर सकाळच्यान व्हडलो इश्यू आसा. तो वयता थंय गार्बेज आसता. सगळ्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी जर कंप्लीट करीत जाल्यार तो गार्बेज इश्यू कमी जातलो आनी जाता तितके प्लास्टीक आमी कमी यूज करूंक जाय. नुस्तें आमी वयता मार्केटान वयता, सगळे कडेन पिशवी घेवन येतात. सो पिशवी बी सारकी बॅन करूंक जाय. हांव पयलीं तांकां अवेरनेस करतलो, सगळ्या वयता थंय अवेरनेस करतलो आनी मागीर जर सारकें आयकना जाल्यार हांव तांकां म्हाजें एनफोर्समेंट चालू आसतलें.